मोगो पक्षाची स्थापना 1963 जाली आणि ती महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणून स्थापना झाली आणि त्याच्यानंतर त्या पक्षाचे नेते भाऊसाहेब बांदोडकर हे त्याच्यानंतर निवडून येऊन मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी गोंयांत कितें हाडलें हें सगळें जनतेक खबर आसा. महाराष्ट्र हे नाव जोडलां तातूंत तुमकां कांय दिसना? नांवांत कांय नासता. ह्याच नांवाच्या सकयल गेली 55 वर्सां हो पक्ष लोकां खातीर, गरिबा खातीर, बहुजन समाजा खातीर झडटा. ताका फुडें काडपाची, ताची उदरगत तेंची करपाची त्यांनी चालूच दवरिल्ली आसा. पयलींचो ठराव भाऊ साहेबाचो पुत्र जावचो हो आमचोच ठराव आशिल्लो पयलीं. तेन्ना कोणीच दुसरो पुत्र येवचो न्ही आनी तेन्ना विधानसभेक ठरिल्लें की बाबा 2007-08 आसतालें की बाबा आनी पुत्र नाका, एक पुत्र घालुया. पूण आयचें राजकारण इतले सकले थरार पावल्लें आसा. 51 वर्सांनी एका नेत्याची ते याद करतात आनी हट्ट मांडटात. कितें तो हट्ट मांडच्या पयलीं मांडटा आसतना जेन्ना खंयची गोश्ट अती जाता तेन्ना तिका राजकारणांतल्या माध्यमांतल्यान कंट्रोल करचो लागता. सो आमकां दिसलें आमी तर आज ओगीच रावले आसत जाल्यार कोण तरी परत खंय तरी तकली वयर काडटलो जी कोणाकूच नाका गोंयकाराक. म्हणून आमचो डाव आसा तो पुत्र नाका. हे ज्यानी गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान दिलां तुमकां बसोवपाचोच आसला जाल्यार आमी 2 नांवां दिल्या. बसोवपाचो तुमकां तर आसत तो बसोव नाका. ही 2 नांवां बसयात. कुन्ना कुन्ना आनी राम मनोहर लोहिया.